ताका त्या भुताडकीन जे रुमान भूत आसलो तेणी कितें केलें, पांयांक असो घट धरलो असो आनी वडीत व्हेलो, पांयांक धरलो आनी वडीत व्हेलो आनी बांय कडेन व्हरोन सोडलो. आतां न्हावपाक गेलो तेणी, शावर ऑन केलो आनी शावरांतल्यान तांकां डायरेक्ट तांबडे तांबडे रगत आंगार पडले. मनीशान आनी तेजे आवयन मेळोन कसले तरी ब्लॅक मॅजीक करून त्या रुमान भितन खंय तरी लिपोवन दवरले. आमच्या चॅनलार तुमी घे म्हणून हॉरर व्हिडिओ पयले आसतले, बट आयचो जो इन्सिडेंट आसा खबर आसा तो विथ प्रूफ आसा. हांवें खंयच्याच हॉरर व्हिडिओन आमच्या प्रूफ घालूंक नासलो, बट आयच्या व्हिडिओन हांव प्रूफ घालता. आमकां जी व्हिडिओ जी कोणी आमकां ही स्टोरी सांगल्या तेंच्यांनी आमकां एक स्पेशल क्लिप धाडल्या, ती घाला म्हणून सांगला. ब्लॅक मॅजीक करून मुद्दम एका घरान भूत हाडलेलो. कसो हाडलो, कोणाच्या घरान हाडलो हे पळोवपाक हो व्हिडिओ स्कीप करूं नाका. आनी ती प्रूफ क्लिप हांव आख्ख्या व्हिडिओन मदीं खंयसरूय घालूं शकता, तो व्हिडिओ स्कीप करूं नाका. हांव डायरेक्ट स्टोरीचेर येता. सारकें मो? सारकें. एक घर, त्या घरान एक आवय आनी चेडूं रावता. चेडवाचें नांव अंकिता आनी आवय तेजी घरांतलें काम करतालें आनी चेडूं शिकतालें. बट शिकोन चेडूं मनांतल्या मनान चिंत्तालें की आवय आपली दीस रात लोकांगेर काम करता आनी बाबडी शीक आसता. सो तेणें स्टडीज सोडले आनी काम करपाक लागले. अंकिता जस्ट 18 years old. ते कामाक भायर सरले, 15 का 17, 18 हजाराचें काम करी आनी 2-3 जाग्याचेर तेंय बाबडे घरांनी काम करी. अशें करून अंकितान 1.5 वर्सां भितर 1-2 लाख रेडी केले. आनी अंकिता जे घरान रावताले ते तेंचे पोर्चुगेज पयलींचें घर, 6 बेडरुमाचें घर आनी फूल मोडलेलें. सो तेणी कितें केलें, आपणाची भांगराची चेन, मामीचे थोडे गोल्ड विकून आनी आपणाचे थोडे पयशे घालून तें घर रेनोवेट केलें. आनी 6 रुमांतल्या एका रुमान ती आनी तेजी आवय रावंक लागली. आनी 5 रूम तेणी काडून दिल्या भाड्याक. कितें करतले आपूण 2 रुपया तेजेर जोडटले म्हणून, पर डेच्या हिशोबान. स्टार्टींग लोक येताले, लोक येवंक लागले, पण तेंची रिक्वायरमेंट चड आसले. हांगा गादी जाय, AC जाय न्हू गो, हांगासर टायल्स जाय, हे भिंतीचे पेंट सगळे डल जाल्या. आनी तेका स्टार्टींग पयशे चड मेळनासले. अशें करून तेणी थोड्या दिसांनी पयशे सेवींग करून वॉल्स सगळे आपुणूच आनी मामीन दोगांनी मेळोन तेचे पेंट केले. जशें हांव आनी अंकिता करता पळय तशें पेंट केले आनी रेंटाक दिवंक लागले. थिंग्स वर गोईंग ओके. आनी तशीच तेंची एक फॅमिलीन भितन एक आंटी, अंकिताची म्हणजे मावशी, आमी आंटीच म्हणया, अंकिताची आंटी, आनी तेका 4 भुरगीं आसली. ओके, 4 भुरगीं आसली. आनी तेंचे जे धाकटे चेडूं आसलें तेचें नांव आसलें मनीशा. आनी मनीशाक अंकिताचो सक्सेस, अंकिता जे घरान हार्डवर्क करता आनी ते 2 रुपया जोडटा ते तेका केन्नाच खपानासलें. जेलसी जाताली, जळटाली. कळ्ळें न्हू तुमकां? अंकितान मेहनत केली, तेका एवरीडे लोक, तेका बरे कस्टमर येवंक लागले. अंकितान पयशे जोडले, एक धाकटी स्कूटर घेतली नेवी. तेंगेर आयज पर्यंत केन्नाच गाडी नासली. अंकितान एक स्कूटर घेतली आनी लायफ तेंची निकतीच बरी जावंक लागली. ग्रो अप जाताली लायफ तेंची, म्हणजे सेटल जाताली. आनी तशेंच ते सेटल जाता आसतना अंकिता आनी तेजी आवय चिंत्ताली की हे पयशे आमी थोडे घेवया, सगळे रुमांक सगळे टायल्स घालया, AC घालया. आनी हें तेजें फुडें प्लॅनिंग चलपाचें आसलें. बट अंकिताच्या लायफान एक व्हडलो ट्विस्ट येवपाचो आसलो. आनी तो ट्विस्ट अंकिताच्या लायफ पुरे डिस्ट्रॉय करून उडयलें. कशें उडयलें, कितें उडयलें तें तुमकां सांगता. एक दीस कितें जालें, हे मनीशा आनी तेजी आवय, अंकिताच्या आवय आनी अंकिता वांगडा इतली क्लोज नासली. ओके, केन्ना क्लोज नासली, पयस बट फॅमिली कशी. आनी अंकिता केन्नाच आपणाच्या खंयच्याच आवयक सोडून आपणाच्या खंयच्याच फॅमिलीक केअर करिनासलें. सारकें मोगे म्हणटा तें, खंयच्याच फॅमिलीक केअर करिनासलें. एक जालें कितें, मनीशा आनी तेजी आवय
आनी तेजे जितले भुरगे आसले, जे मनीषाचे कितले भाव आसले, हे सगळीं जाणां येयलीं आनी हात जोडूंक लागली. आमकां घरान प्रॉब्लम जाता, आमच्या जागा फॅमिलीच्यो झगड्यो जाता, सो आमकां रूम दी एक थोड्या दिसांक न्हू. हय प्लॅन करून येयली. प्लॅन पळय आं, प्लॅनिंग करून. आनी मनीषाची सॉरी अंकिताची आवयन म्हटल्यार आसूं चल तुमकां आमी रूम दिता, एक रूम दिता, कितले दिसांक जाय, 20 दिसांक खातीर तुमकां दिता, सारकें हय. न्हू. तितल्या भितर तुमचें कितें आहा तें सेटल कर आनी तुमी तुमच्या हितून वचा. मनीषा, तेजी आवय आनी तेजे सगळे भाव त्या रुमान रावंक येयले. ओके. आनी आतां ह्या घरान सगळे वस्तू डिस्ट्रॉय जावपाच्यो आसल्यो. आनी अंकितान आनी तेज्या आवयन लायफान केन्ना चिंतूंक नासलें की ही फॅमिली, मनीषा आनी तेजी आवय दोगांय मेळोन येदो व्हडलो ब्लॅक मॅजीक त्या घरान करतली. आनी त्या घरान कितें जावपाचें आसलें तें अंकिताक मातसो पासून दुबाव नासलो. टोटल हॉरर. एक हॅपी फॅमिली पूर्ण डिस्ट्रॉय जावपाची आसली. एक हॅपी आनी ग्रो जाल्लो बिझनस जमनीर पडपाचो आसलो. सारकें मुगो? सारकें. कितें म्हणूंक सोदता तूं? कसले कसले लोक असतात जळपी, कसल्या रुपान येता. जेन्ना तुमी वयर चडटा पळयात गायज, तेन्ना सदांच याद दवरात कितले वर्सां पयलींचे जे तुमचे फ्रेंड फॅमिली आसले ते दारार उबे जातले न्हू अभी. सारकें. आनी हेज्या फुडें कितें जालें तें तुमकां सांगता. मोस्ट ऑफ द टायम बाकीचे 6 रूम न्हू, एका रुमान अंकिता रावताले, दुसऱ्या रुमान तेजी ती मनीषा रावताले, आनी बाकीचे 3 रूम अशेंच रेंटाक दिल्ले. लोक येताले, रावताले, वयताले, रावताले, वयताले. आनी एक दीस एका कस्टमराक मनीषाची आवय मातशी वियर्ड कशी दिसली. भायर रातची बसल्या केंस सोडून, उयो मारता. उयो कळ्ळें न्हू तुमकां? उयो मारता आनी अशी 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 करता, अशी अशी बीन कितें करता, नाकाल्ले कसले लँग्वेजीन उलयता, कोणा कडेन मंत्र फुकलेल्या भशेन कितें करता. आनी त्या कस्टमरान येवन अंकिताक सांगलें, ती रुमान रावता ती कोण भाड्याक रावता, कित्याक ती अशी अशी काल बसून कितें नाकाल्ले करी. अंकितान म्हटलें ती ना, ती बेश्टी बसलेली आसतली आनी इग्नोर केलें. बट आतां अंकिताच्या लायफान कितें जावपाचें आसलें दॅट इज शॉकिंग. सारकें न्हू? सारकें. जालें कितें तें तुमकां सांगता. मनीषा आनी तेजी आवय रूम सोडीत ना जाली. जे दीस तेका अंकितान आनी तेज्या आवयन दिल्लेले ते ती पाळीत नासली. आयज वयता फाल्यां वयता करून करून खूब म्हयने काडले. ओके. शेवट अंकितान आनी तेज्या आवयन डिसायड केलें पुलीस कंप्लेंट करतली आनी तांकां थंयसरल्यान काडून उडयतली. सारकें न्हू? सारकें. बट आतां मनीषान आनी तेज्या आवयन मेळोन कसले तरी ब्लॅक मॅजीक करून, आयक आं, ब्लॅक मॅजीक करून त्या रुमान भितन खंय तरी लिपोवन दवरलें. ज्या रुमान ती रावताली मनीषान तेजी आवय, त्या रुमान तेणी खंय तरी तें ब्लॅक मॅजीक कठोर सारकें व्हेरी डेंजरस ब्लॅक मॅजीक करून लिपोवन दवरलें. आतां फक्त हे मनीषाक आनी तेज्या आवयकूच खबर आसा, भावांक खबर ना. मनीषाक आनी तेज्या आवयकूच खबर आसा हे ब्लॅक मॅजीक जे केला पळय ते खंय दवरला पळय ते. हय. सारकें उलयता मगो. सारकें. खंय दवरला पळय ते तांकांच खबर आसा आनी कोणाकूच खबर ना. ओके. आनी अशें करून ब्लॅक मॅजीक सगळें करून कसले कसले मंत्र हे करून रूम खाली गेलो आनी मनीषान तेजी फॅमिली गेली. दुसरे कस्टमर येवंक लागले आनी त्या रुमान एक कस्टमर येयलो आपणाची फॅमिली घेवन 8 दिसांक खातीर गोवा भोंवपाक. सो जालें कितें हें शॉकिंग. जेन्ना रात जाली तेन्ना त्या फॅमिलीक एक बापू, एक दादलो, तेजी बायल आनी एक चेडूं येयल्लेलें 8 वर्साचें. ओके. सो ती न्हिदली, रातची देड जालें आनी झाप करून दोळे उगडले जाल्यार तिका आपणाचें चेडूं वयर सिलिंगार आहा कशें दिसलें. सिलिंगाचेर अशें उबें आहा कशें दिसलें आनी दोळे दिपकावले तेजे आनी अशें पळयता जाल्यार गायब जाले. ते स्वप्नान बीन कितें चिंतलें अशें चिंतलें तेणी आनी इग्नोर केलें. 8 दिसांक येयल्लेली न्हू ती.
दुसरे दिसा परत जेन्ना ती भोंवन येयली रातची न्हिदली जाल्यार आतां चलता चलता मदींच फॅन बंद जावंक लागलो, रुमांतली टीव्ही चालू जावंक लागली आनी थंयसर एक मंदीर कशें केल्लें तेंच्यांनी धाकटुलें ओल्ड मंदीर, म्हणजे वॉलाक एक धाकटुलो हें केल्लें आनी तितून आमच्या देवाचो फोटो दवरलेलो, लक्ष्मी देवीचो, गणपतीचो ओके. आनी थंयसर चाक 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 जावंक लागलें, म्हणजे अशें शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्या भशेन. आनी हे जे देवारो आसा, म्हणजे देवाचे हें आहा फोटो आसा, तेजे 1 2 3 हे सोडून एक लायटीचो बोर्ड आसा. त्या लायटीच्या बोर्डा कडेन ताका सावळी दिसोंक लागली मनशाची, आनी ती सावळी अशी धांवन तेजे कडेन येता, अटॅक करता, म्हणजे अशी तोंडा फुडल्यान येता आनी झप करून गायब जाताली. कळ्ळें तुका, म्हणजे 2 सेकंड. आतां हांव तुमच्या फुडल्यान आसा, हांव झप करून कॅमेरा फुडल्यान येता आनी चाक करून गायब जाता. अशें ताका दुसऱ्या दिसा जावंक लागलें, खूब जावंक लागलें. तेणी गेलो आनी अंकिताक सांगलें, अंकिता तुज्या रुमान अशें अशें प्रॉब्लमा जाता. अंकिता म्हटलें ना तशें केन्ना जावंक ना, तुमकां कितें स्वप्नेला बीन आसतलें. आनी तशें करून एक दीस कितें जाली, जी फॅमिली त्या रुमान रावंक येयल्लेली तेतूंतलो एक मेंबर न्हांवपाक गेल्लो. आतां न्हांवपाक गेलो, तेणी शावर ऑन केलो आनी शावरांतल्यान तांकां डायरेक्ट तांबडे तांबडे रगत आंगार पडलें दादल्याच्या, म्हणजे सारकें रेड रेड रगत, रातचे 10:30 सुमार. आनी तो भियोन चिंच्यो मारून सगळो अंडरवेअर नासतना नागडोत भायर येयलो न्हू, हय मेन डोरार येवन बोवाळ मारूंक लागला करून, भूत 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 रगत रगत रगत. आनी सगळीं जाणां अंकितान तेजी आवय धांवन येयले आनी बाकीचे सायडीचे रूमकार धांवन येयले आनी भितर वचून चॅक करता जाल्यार रगत ना, उदीक वत्ता शहरांतल्यान. तो दादलो म्हणूंक लागलो आपणाक व्हरूंक, नाका तो नाका, कसोच नाका. आनी तेणी रातचो ताबडतोब रूम सोडलो आनी गेलो. दुसरे दिसा आनी एक कस्टमर येयलो आनी ह्या फावटी 2 चेडवां येयलीं. ती चेडवां फक्त गोवा भोंवंक येयल्लेली 2 दिसां खातीर. ती येयली, ती न्हांवपाक गेले, शॉवर ऑन केले, थंड, गिजर बिजर कांयच ना, सारके बेजिक्स रूम आहले तेंचे, बेजीक. 800 रुपया दिसाक, 700 रुपया दिसाक, हे रेटी सारक्यो सवाय. सारके सवाय, म्हणजे कांयच ना न्हू भितर फॅसिलिटीज, एसी ना, कांय ना, कांय ना. न्हांवपाक गेले, हिटर बिटर कांयच ना. तेणी चालू केलो, थंड उदीक न्हाता. अचानक उदीक कमीत ते कमी 50+ डिग्री हाय टेम्परेचरान, म्हणजे मोर दॅन दॅट 100 पासून जावं शकता, जाप करून आंगार पडले आनी तेजें आंग फूल अशें तोंडा सकट जळ्ळें आनी ते बेगीन बेगीन न्हाले आनी भायर सरले. आनी अंकिताक दाखयलें, अंकिता पळय तुजो गिजर कितें जालो खबर ना, आपणाचें सगळें आंग जळ्ळें. ते अंकिता पळोवन शॉक जाले, आरे आमच्या हितून गिजरूच ना, तुजें आंग कशें जळोंक शकता. अंकिता शॉक जाले. अंकिता त्या चेडवा वांगडा झगडोंक लागले, आमच्या हितून नात म्हणून तूं कितेंची कितेंय सांगता. आनी तेणी पुलीस कंप्लेंट केली त्या चेडवान की आमी हांगा रावपाक येयल्लेली, तेंच्यांनी हांगासर कितें केलां, आपणाची लायफ वयपाची, हांगा आपूण जळ्ळे. आनी मेडिकलाचे ताका 20,000 मागले. हय आपणाक हॉस्पिटलान हें करूंक जाय, स्कीन आपणाची पिड्यार जाली, हें तें करून. अंकिता म्हणलें कितें जाता कांयच कळना. हय आनी अंकिताच्या जें घर आसलें तेज्या समोरूच एक देवूळ आसलें आनी देवळाच्या मातशे फुडें एक चर्च आसली, व्हडली चर्च. आनी त्या चर्चीचो फादर अंकिताक खूब बरो करतालो आनी प्लस त्या देवळांतलो भटजी पसून. सो तेणी कितें केलें, भटजीक सांगलें आनी प्लस फादराकूय सांगलें. भटजी येयलो आनी तेणी पयलें प्रेयर केलें भटजीन आमच्या, आनी कितें कोंकण्यांचें करता तशें केलें. आनी तो म्हणूंक लागलो 8 दिसान आपूण येता, आपूण बरी व्हडली पुजा करता, सगळें सारकें करता. आनी तितल्यानूच एका 2 वरां भितर फादर येयलो. फादरान रुमान सगळें होली वॉटर मारलें आनी पयलें फादर म्हणूंक लागलो ह्या रुमान कितें तरी सारकें ना, कितें तरी म्हाका अलग दिसता. आनी आपणाच्या विजनांतल्यान दिसता म्हणूंक लागलो की ह्या रुमान हे तें जें देवूळ आसा, देवाचो फोटो दवरला, तेच्या सायडीक आपणाक खूब धुंवर कसो दिसता, म्हणजे उजो पेटलेल्या भशेन. अंकिता अशें पळोवंक लागलें, खंय उजो पेटला पळय तो. अंकिता म्हणलें आपणाक दिसना बट फादर, आपणाक दिसना. तुका दिसचें ना, आपणाक दिसता. हांगासर हें कशें आसा, आपूण हांगा होली वॉटर मारता आनी प्रेयर करता, सारकें जाता जाल्यार सांग आपणाक, नाल्यार आपूण फुडलो स्टेप घेता. आनी फादर गेलो, भटजी गेलो. दुसरे दिसासून परत सेम प्रोसिजर, सेम प्रॉब्लम.
आणि ह्या फावटी सामकें डिस्कस्टींग. तेका रुमान तो एक कस्टमर येयलो, एकलोच आसलो, बेंगलोरसून येयल्लो. तो येयलो, न्हिदलो. रातची 11:30 कितें 11 जाल्लेली. तेका त्या भुताडकीन जे रुमान भूत आसलो तेणी कितें केलें, पांयांक असो घट धरलो असो आनी वडीत येलो, पांयांक धरलो आनी वडीत येलो आनी बांय कडेन व्हरोन सोडलो. ओके, ही बांय न्हू, ही जमीन. हांगाल्यान ड्रॅग करीत असो हाडलो, पांय तेजे अशे वयर, पांय वयर तकली सकयर, बांयन असो भितन उडोवपाक म्हणून केलो आनी गायब जालो. सोडलो तेका भितन, बांयन उडोवंक ना, थंयच सोडलो. आनी हे सगळे CCTV कॅमेराचेर रेकॉर्ड जाले. तेका ड्रॅग करता पळय ते, पण ड्रॅग करता पळय, कोण ड्रॅग करता ते दिसना, ड्रॅग करता ते आयडेंटिफाय जाले. आनी तो कस्टमर थंय कडकडोंक लागलो, पिसो कसो जालो, पिशापणां करूंक लागलो. अंकिताक तेज्या फॅमिलीक इन्फॉर्म करचें पडलें, भटजीक आफोवचो पडलो. भटजी बेगीन येयलो. भटजीन तेका कितें लायलें, तेका प्रसाद दिलो देवाचो खावपाक आनी तो ओके जालो. ती व्हिडिओ काडली त्या चेडवान आनी आमकां धाडली. ती ड्रॅग करून वयता पळय ती. पण तो बेंगलोरचो कोण आसलो पळय तेणी म्हटलें आपणाक, तेणी विचारलें तेका, घालू तो लागलो, प्लीज मत घालो, मेरे रेपुटेशन कसं वाले. बट हेतून आमी तुमकां एक रियल व्हिडिओ घातल्या, ती व्हिडिओ पळया तुमी. मदीं हांव खंयसरूय घालूं शकता. ओके, दुसरो कस्टमर येयलो, तेज्या वांगडा तशेंच जालें, पण दीस टायम इट वॉज टोटली डिफरंट. अंकिताच्या घरा फुडल्यानूच व्हडलें शेत आसा, व्हडलें. ते दादल्याक भितन आनी बायलेक दोनी कपलां येयल्लीं, 20-25 वर्साची यांग. तेंकां अशें धरलो पांयांक दोगांयकूय, मेन शेतान मद्दी व्हरोन उडयलो पावसाच्या दिसांनी. उदीक भरलेलें उदीक थंय व्हरोन उडयलो न्हू. होय. आनी सगळी घाण थंय, आनी थंय उडयल्या. आनी तेंकां कांयच खबर ना, ती बेशोद. सकाळीं उठली, पळयता जाल्यार व्हडलो पावस पडटा आनी ती शेतान मद्दी आहा आनी दोगांय किळच्यो मारूंक लागली. आनी दे वर नॉट इन दॅट पोजिशन. तेंच्यांनी कितें इंटिमसी फिजिकल आसली त्या टायमार, आनी ती आपणाच्या कपड्यांनी नासली त्या टायमार. म्हणजे कपडे नासले आंगार. मदींच थंय पडली फूल नागडी दोगांय. दादलो अंडरवेरी नासलो आनी ती ते बायल हांव सांगिना. आनी ती मद्दी असली आनी ती किळच्यो मारूंक लागली. अंकिता तेन्नाच ब्रेकफास्ट करून भायर उबें रावली. खंयसून किळची आवाज येता पळयताले, शेतान कोण बोवा मारता. अंकिता धांवून गेले जाल्यार तेणी पळयलो, आरे हो तो कस्टमर आमचो. कस्टमर म्हणटा कितें, तेका हाडलो, तेका कपडे दिले, कितें केलें आनी बसयलो. आतां अंकिताक कळ्ळें की हांगासर आपणाचें घर आहा पळय तें हॉन्टेड आहा. सारकें. पण अंकिता आनी तेजी मम्मी म्हणूं लागली, आमी हांगा ल्हानाची व्हडली जाली, आपूण जाणटी जाली आनी अंकिता व्हडलें जालें. अंकिता जल्माला हांगा केन्नाच भुताडकी जावंक ना आनी आयज कशी जाता. फादरान त्या टायमार अंकिताक फोन मारलो, अंकिता, आय थिंक युअर हावज इज हॉन्टेड. तुज्या घरान स्पिरीट आसा, गोस्ट आसा. हांव तुका कितें करूंक सोदता, ब्लेसिंग्स करूंक सोदता, हांव येवंक सोदता, कॅन आय कम. अंकितान मामींक विचारलें आपणाच्या आनी बेगीच्या बेगीन फादराक आपयलो न्हू. बट दीस टायम हांव तुमकां क्लिप घालता ती पळया. फादर येयलो, दार उगडलें, रुमान गेलो आनी एका जाग्यार बसलो. 45 मिनिट्स तो मनांतल्या मनान प्रेयर करता आनी हर एक 2-3 मिनटां उपरांत होली वॉटर मारता. परत दोळे धांपता, प्रेयर करता, परत दोळे उगडटा, परत होली वॉटर मारता. आनी तो चारूय वाटेन होली वॉटर मारूंक लागलो. प्लस घराच्या भायल्यान सगळ्याक होली वॉटर मारूंक लागलो. परत रुमान येयलो, परत तेणी होली वॉटर मारले. परत एक 30 मिनिट्स तेणी प्रेयर केले, दोळे उगडले आनी सांगले हांगासर कितें तरी आसा. अंकिता गेले आनी त्या जाग्यार वचून उबे रावले. अंकिता म्हटलें आमच्या देवाचो फोटो आसा, हांगासर लायटीचो बोर्ड आसा. फादर हांगा कांय ना. ही भिंत केन्ना फोडल्या कोणी अननोन पर्सनान. अंकिता म्हणूंक लागलें ना, आपूण पेंट हाडला आनी पेंट मारला तेजेर आनी कांयच ना, नॉर्मल. फादर येयलो, लायटीच्या बोर्डा कडेन येवन उबो रावलो आनी होली वॉटर मारले. तेका स्मोक फादराकूच दिसता, अंकिताक दिसना, स्मोक दिसोंक लागलो. फादर म्हणलो आपणाक डावट मारता, ह्या इलेक्ट्रिसिटीच्या बोर्डान कितें तरी आसा लफडे न्हू. इलेक्ट्रिसिटीच्या बोर्डान कितें तरी लफडे आसा. अंकिता म्हणूंक लागले आपणाक इलेक्ट्रिशनाक आफोवन हाडचो पडटलो.
इलेक्ट्रिशनाक बेगीन बेगीन फोन मारलो. इलेक्ट्रिशियन धांवन धांवन येयलो. भैया थोडा ये बोर्ड ओपन करके देखो इसमें क्या है. कित्याक ते इलेक्ट्रिशनाचें काम त्याच इलेक्ट्रिशनान केल्लेलें खूब वर्सां पयलीं, 7-8 वर्सां पयलीं. बोर्ड लायल्लेले, कितें मोडला ते लायल्लेले आनी 7-8 वर्सां उपरांत तो बोर्ड परत ओपन करपाचो आसलो. फादर क्या हुआ काय म्हणून लागलो तो. ना थोडा ओपन करके देखो. ओपन कर आनी पळय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मनीस इलेक्ट्रिशनान बोर्डाचे नट काडपाक चालू केले. अंकिताचे काहीच धगधग, तेजी आवय धगधग जाता आनी फादर म्हणटा येस आय वॉज रायट, हांगासरूच आसा. आपूण तुका चॅलेंज दिता, रोगतान बरोवन दिता म्हणून लागलो. जेन्ना बोर्ड भायर सरलो, भितरल्यान ब्लॅक मॅजीक भायर सरलें. आतां ही क्लिप पळया. पयली क्लिप. आतां तुमी म्हणटले कितें आहा अभी भितर. पॉकीमॉन मगो तो, कसले एनिमल ते. पोकेपाइन पॉकीपाइन. सॉरी, पॉकीमॉन, पॉकीपाइन. पॉकीपायनाचे जो कांटो आसता, कांटो फाटलो, तेका न्हू देवासपणां करतात लोक, ब्लॅक मॅजीक करतात. आनी तें आमचे असले कोण करूं शकना. जो कोण पॉवरफूल ब्लॅक मॅजीक करता पळय त्या मनशाकूच खबर आसा. आनी ते मनशान आनी तेज्या आवयन ब्लॅक मॅजीक करून हाडून त्या इलेक्ट्रिसिटीच्या डोब्यान बटन हे ओपन करून सगळे नट बीट म्हणजे मनशाच्या धाकट्या भावान तो नट बीट ओपन करून भितर फिक्स केल्लो. त्या पायपान पॉकीपायनाचे जो तो कांटो आसता तेका कसलो तरी मंत्र करून ब्लॅक मॅजीक करून समज कोणाच्या घरान दवरले जाल्यार त्या घरान भुतां दिसपाक लागता. घरान समज कोण बरो हायफाय रीच आसा, बिझनसमॅन आसा, तेजो बिझनस डावन जावंक लागता. आनी त्या घरान समज कोण न्यूली मॅरीड आसा जाल्यार त्या कपलां मदीं झगड्यो जाता. आतां समज त्या घरान समज प्रेग्नंट बायल आसा जाल्यार तेजे भुरगें मिसकॅरेज जावंक लागता, मरोंक लागता. घरान झगड्यो जावंक लागता. घरान फॅमिलींतलो एक्सिडंट जावंक लागता. कोणाक शॉक येवंक लागता. कोणाक आनीक कितें जाता. कोण त्या घरान रावता तेका दुखापत जाता. दुखापत म्हणजे तेका त्रास जाता. कोणाक हार्ट अटॅक येता, कोणाक आनीक कितें जाता. आनी तशेंच अंकिताकूय जावंक लागलें. अंकिता परत परत शीक पडटाले. अंकिताचो परत परत बारीक बारीक हितून एक्सिडंट जातालो. परत थंय निसरोन पडटाले, आनीक कितें जातालें. अंकिताचे आवयक तशेंच इन्सिडेंट जालो. ते कामा वयल्यान येताली पावसान, निसाल्ली आनी तेजे भेंड मोडलेले आनी ती 2 म्हयने खाटीर आसली. अशें सगळें जावंक लागलें. जेन्ना तो बोर्ड ओपन केलो, फादरान ते काडले, आपणाच्या हातीन दवरले अशें जाल्यार फादराचो हात जवळो. जेन्ना फादराक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मनीस येयलो तेणी ते काडले. तो म्हणलो बहुत गरम है, ले लो. तेणे हातीन दवरले अशें. फादरान खूब 5 मिनटां कसले तरी प्रेयर केले, होली वॉटर मारले जाल्यार फादराचो हात जळोंक लागलो. म्हणजे उजो कसो लागोंक लागलो. तेणी चट करून शेवटून मारले. ओके. त्या टायमार फादरान सांगलें की त्या काट्याचेर ब्लॅक मॅजीक केला आनी तुज्या घरान तुजी लायफ पिड्यार करपाक, अंकिताची आनी तुज्या मामीची लायफ, तुजो फूल बिझनस उडोवपाक केला म्हणून. त्या टायमार अंकिताक आनी तेज्या आवयक कळ्ळें की त्या टायमार जेन्ना मनीशान तेजी आवय येयल्या त्या टायमारसूनच ह्या घरान भुताडकी जाता. होय. कळ्ळें तुमकां. त्या टायमारसूनच भुताडकी जाता. सो तेणी कसले तरी प्रेयर केले, सगळें केलें, देवाक आमचे भटजी काडलो, शुद्धीकार केलो, व्हडले पुजा बांदली, सगळें सारकें केलें. आनी तो कांटो आपणाचो, तो कांटो जो घरान आसलो तो फादर आपणा वांगडा घेवन गेलो. आपूण डिस्ट्रॉय करता म्हणलो. आनी तेज्या उपरांत त्या घरान केन्नाच भुताडकी जावंक ना. आयज पर्यंत केन्नाच ना. आमचे व्हिडिओ पळोवन आमकां अंकितान कॉन्टॅक्ट केलो सोशल मिडियाचेर, इंस्टाग्रामाचेर. म्हाजे कडेन व्हिडिओ कॉलार उलयले, म्हाका ही सगळी डिटेल दिली. आख्ख्या घराचो आपणाचे व्हिडिओ टूर केलो आनी हो बोट तो हें तें आनी ही क्लिप परत एकदां तुमकां घालता पळया.
ही क्लिप तेणी घातलेली. सो आयची स्टोरी बेस्ड ऑन अ ब्लॅक मॅजिक. हे अंकिताच्या घरान जाल्लेलें आसा. तुमच्या कोणाच्या घरान जाला की ना ते कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी तुमचे असले भाव भयण कोणी आमकां तुमचे सायडीची स्टोरी सांगूंक सोदता जाल्यार म्हाका ईमेल करूं शकता. मस्तीखोर गोवन्स आयडीचेर मेसेज करूं शकता ऑर एल्स तुम्ही पर्सनली मेळूंक शकता. आय विल लव टू शेअर युअर स्टोरी. टिल देन टाटा गुड नाईट आणि बाय बाय. बाय बाय.